Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Circular आयिल्लें which is from Goa Medical College ज्यांचे डीन आसात डॉक्टर शिवानंद बांदेकर तांचे सहीचे 15 तारखेक त्यांनी अशें म्हटिल्लें आसा की जे लोक मेडिकल कॉलेजी कडेन एफिलिएटेड आसात म्हणजे डॉक्टर्स किंवा तांचे स्टाफ तांणी खंयचें एसोसिएशन वेदर इट इज आमचे डॉक्टराचें एसोसिएशन जाका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन म्हणटात किंवा बाकीचे जी एफिलिएटेड एसोसिएशन आसात तांतूं भितर एक्टीव भाग घेवचो न्ही आनी कारण कितें सांगिल्लें आसा की तर कोविडा खातीर जे आतां परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे खातीर तांचें काम थंय खंय तरी शॉर्ट पडूं जायना म्हणून त्या डॉक्टराची पॅन्डेमीक जेन्ना हाय लेवलाचेर पाविल्लो जाका आमी पीक म्हणटात तेन्ना हें सर्कुलर येवना आनी ह्या टायमाचेर जेन्ना मातशें तो ग्राफ जो वयर चडिल्लो तो देंवला अकस्मात हें सर्कुलर आयलें आनी आमचें जें नातें जें आपुलकी जी तयार जाल्ली की आमचे बाबा आमचेच कलीग जे वांगडी जे आसात सिनियर जावं किंवा बरोबरचे आसात ते मेडिकलाक काम करतात तांचे कडेन आमचें एक जिवाळ्याचें नातें आसा ते आमचे खातीर वावरतात आमी तांचे खातीर ते खंय तरी कट जावन पडलें सो ह्या सिच्युएशनाक अशी नोटीस काडप म्हणजे खुबश्यो गोश्टी अडचणीचे आमकां ठरपाक शकतात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन म्हणून जे नॉर्मली आतां टार्गेट केल्लें आसा कितलेशे लोक जे आसात बाकीच्या संस्थांनी रिलेटेड आसात तातूंत भितर लायन्स क्लब आयली रोटरी क्लब आयले हे जे लोक जे आसात ते ह्या संस्थे खातीर वावरतात आनी बेजिकली ही संस्था इट इज प्युअरली ऑन ऑनररी बेजीस हातूंत भितर पयशांची देवाण घेवाण कांयच आसना कारण खंयची ह्या जनरल पॉप्युलेशना भितर 2 डिविजन करून आमी वावरूं शकनात सो दिनान हेजेर परत विचार करचो आनी ती ऑर्डर जी काडिल्ली ती रिवोक करून घेवची कारण मेडिकल कॉलेजी भितर इतली नांवाजलेली डॉक्टर आसात आनी ज्यांचे आमी सदांच एप्रिशिएशन करतात की ते आमकां नॉलेज दितात त्यांची जर आमकां साथ मेळ्ळी आमची जी हेल्थ सिस्टम जी आसा ती आमी कितले फुडें फुडें व्हरूं शकतात IIMचे सगळे प्रोग्राम असतात ते आयदर संडे असतात किंवा आफ्टर 5 o'clock असतात उलट गव्हर्नमेंटाचे जे प्रोग्राम असतात ते ऑन द वर्किंग टाइम असतात 9 to 5 आयज हांवें आतां मिटींग अटेंड केली फॉर टास्क फोर्साची हांवें म्हजी ओपीडी बंद दवरली आनी आय हॅव गॉन देर एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ IIM तांच्यो मिटींग्यो सगळ्यो अश्यो 2 3 5 पयलीं कित्याक दे आर वर्किंग तांचे 9 to 5 भितर सगळें जावपाक जाय आमचे कॅम्प्स असतात ते सदां आयतारच असतात बिकॉज दॅट इज द टाइम वेन आमी फ्री असतात आमी कॅम्प करतात स्कुलांनी आमी जे वतात टॉक्स दिवपाक ते आमीच दोतोर वतात ते आमी जीएमसीचे दोतोर बी कोणाक हाडना भितर जीएमसीचे दोतोर आमी एक्चुअली आमकां म्हणजे आमचे ज्यो IIMचे मिटिंग्स असतात तातूंत आमकां एज अ एक्सपर्ट आमी आफयतात तांकां केन्ना लेक्चरां दिवपाक ते सुद्दां रातचीच आसता चडशीं ऑर संडे असतात सो इन नो वे तांचे रेग्युलर थिंग is hampered because of IIM. Director of Health Service दोतोर they don't have any problem. Director of Health Service काय problem ना only GMC चे problem आसा so ते कित्याक problem जाला हे understand जावपाची गरज आसा better sense will prevail and they should withdraw this. Now I think rather than just reacting to why the Goa Medical College Dean has issued this notice, I think the best would be to put it in the right perspective and to understand his view also, what has compelled him, because even during the peak of COVID never was a circular issued like this. So what